पळोवपाक सुरवात करता। दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात। न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसा तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर खंयच्यो घडामोडी घडल्यो त्या सगळ्या घडामोडींचो धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यात पयलीं वचूया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। आयच्यान 10वीची परीक्षा सुरू जाल्ली आसा। सुमार 18,871 भुरगीं ही परीक्षा दितली आनी ही जी परीक्षा ती 21 मार्च मेरेन सुरू आसतली। जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयता। दुसरी जी बातमी अनैसर्गीक रितीन पिकेल्ली फळां तशी बनावट वखदां आनी नितळसाण नाशिल्ल्या हॉटेल या रेस्टॉरंटाचेर धाड सुरूच आसतली अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां। कोणेय कितलो दबाव हाडूं कोणाचें हें करनासतना ही धाड सुरूच उरतली। ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळय। तशेंच आनी एक जी बातमी म्हणजे दिवचल शहरात सुमार 12.5 फूट दिवचल वाठारांतलो वाटादेव ह्या वाठारांत सुमार 12.5 फुटाचे मगर आतां मेळिल्ले आसा। हेजे मगराक आतां रेस्क्यू करून आतां बोंडला अभयारण्यात धाडिल्ले आसा। ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। पयर 12वीची परीक्षा सोंपली आनी आयच्यान 10वीच्या परीक्षेक सुरवात जाल्ली आसा। फुडें आमी वचूया आमचे सब एडिटर उत्तेजक गांवसाच्या कडेन, ताच्या कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। काल बोगदा वाठारात जे सरकारी जाग्याचे अतिक्रमण करून तशें सरकारी कामाक आडमेळी हाडिल्ल्या प्रकरणान जे थळावो आमदार संकल्प आमोणकर आनी जो कार्यकारी अभियंतो वीज खात्याचो काशिनाथ शेट्टी हांच्या मदीं जे वादावादी जाल्ले ह्या प्रकरणांत आयज काशिनाथ शेट्टीन 4 जाणां आड गुन्यांव नोंद केला। तशेंच हे आनी 4 जाणां आड गुन्यांव नोंद केला आनी आमदार आड तेणी आजून पूण गुन्यांव नोंद करूं ना। पूण जर FIR नोंद करूंक ना जाल्यार तो कोर्टात वयतलो म्हणून तांणी शिटकावणी दिल्ली आसा। ही जी बातमी आहा तुमी साताच्या बुलेटिनाक पळयात। एकतानगर वास्को काल वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो शेटये आनी जो थंयचो थळावो आमदार आसा तांच्या मदीं जे कुफुसांव जाल्ले ते तुमकां खबरच आसतले। आयज काशिनाथ शेटयेन हे विशीं सविस्तर कागाळ पणजे पुलिशेन केल्ली आसात आनी सरकारी कामात आडखळ हाडल्या म्हणून ही कागाळ केल्ली आसा। ह्या 4 जाणां आड जर पणजे पुलिशेन FIR नोंद केलो ना जाल्यार कोर्टात आव्हान दितलो अशे तरेची शिटकावणी तांणी दिल्ली आसा। फुडें वचूया दिप्ती काकोडकर हाच्या कडेन, ताच्या कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प तसेच उपराष्ट्राध्यक्ष JD व्हेन्स आणि युक्रेनाचे जे राष्ट्राध्यक्ष आशिल्ले व्लादिमीर झेलेन्स्की यांच्या मदीं व्हाईट हाऊसानूच आयज वादावादी जाल्ली आसा। JD व्हेन्स हांणी झेलेन्स्कीचेर अमेरिकेच्या अपमानाचो आरोप केलो आनी त्याच वेळार ट्रम्प आनी झेलेन्स्की मतीं पेटले, जाका लागून जी तांच्या मदीं खनिजा विशीं एक म्हत्वाची कबलात जावपाची आशिल्ली ती अर्दवट उरली आनी तो सोडून गेलो। देखून आतां झेलेन्स्की जो आसा तो पुराय संवसाराक 3रे महायुद्धात धुकलता असो आरोप जो आसा तो डोनाल्ड ट्रम्प हांणी केल्लो आसा। ही बातमी तुमकां सविस्तर पळोवपाक मेळटली। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आनी युक्रेनाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की हांचे मदीं व्हाईट हाऊसात बरीच वादावादी जाली। युक्रेन रशिया जे वॉर सुरू आसा ते वॉर बंद करपाचो फुडाकार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी घेतिल्लो आसा आनी हेच फाटभुंयेर काल जेन्ना राती कडेन जेन्ना बसका जाली तेन्ना ह्या दोगांय नेत्यां मदीं बरीच वादावादी जाली आनी ही बसका आसा अर्दवट सोडून जो युक्रेनाचो राष्ट्राध्यक्ष आहा व्लादिमीर झेलेन्स्की हांणी पळ काडलो
तांच्या मदीं खनिजां विशीं एक म्हत्वाची कबलातय जावपाची आशिल्ली, पूण ही बसका अर्दवट सोडून गेल्ल्या कारणान ही कबलात जावपाक शकली ना. फुडली एक म्हत्वाची अपडेट येता जी साहित्यीक उदय भेंब्रे हांणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर एक वक्तव्य केल्लें. तेजे उपरांत बरोच बोवाळ जाल्लो. आयजूय परत ताणें एक स्टेटमेंट दिल्ली आसा. हे स्टेटमेंट कितें तें तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटलें. हे न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत हांव सुशांत गावस. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.